आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक एक विशय असो आसा विच इज कन्सर्निंग. म्हाका दिसता एवरी गोंयकार, स्पेशली स्थानीक गोंयकार जेन्ना आमी म्हणटा पळय ते, इट इज कन्सर्निंग कोमुनिदाद ऑफ गोवा, जे आमची गांवकारी सिस्टम विच इज थावजंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड. आनी हे इवन पुर्तुगेजांनी रेकग्नायज करून ताका कोडिंग केलें की ही जमीन पळय आसा आमची ती सांबाळपाक फॉर कम्युनिटी यूज, जे आमचे स्थानीक गोंयकार आसा तांकां हेल्प करपाक आयज त्या जमनीचेर एटॅक जाल्लो आसा. आनी हो इश्यू घेवपाक आयज आमचे बराबर आसा आमचो GPCCचो अध्यक्ष श्री अमित पाटकर, आमचो सांताक्रुजाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब जॉन नाझरेट. आतां हो विशय असो आसा की थोडे म्हयने पयले विदाउट द नॉलेज ऑर टेकिंग इन टू कॉन्फिडन्स जे कोमुनिदाद आसा, कोमुनिदाद आख्खे गोंया आसा, तांकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना ह्या सरकारान कोड ऑफ कम्युनिदाद 334A पळय आसा ताका एमेंड केलो. आनी हाचो मेन मुद्दो आशिल्लो की कशे जे शेअर होल्डर आसा तांच्या भुरग्यांक 18 वर्सां जाता तांकां जमीन दिवपाक. म्हळ्यार हांणी फक्त मिनिस्टरूच हे पळय भ्रश्टाचार जुमला पार्टीचे मिनिस्टर आसा तांणीच हें सगळें कॉन्स्पिरसी केल्ली. आपणाच्या भुरग्यांक कशी जमीन दिवपाची पळय ती कोमुनिदादीची, ते विसरले की हजारांनी हजार, लाखांनी लाख आमचे गोंयकार जे कोमुनिदाद जाग्यान आसा 70, 80, 100 वर्सां जालीं, तांकां जी घरां आसा रेग्युलरायज करूंक ना तांणी. म्हळ्यार आपणाच्या भुरग्यांक कशें फायदो करपाचें तितलेंच चिंतलें. आनी हो जेन्ना एमेंडमेंट हाडलो जून 2023, इट वॉज फॉलोड बाय अ गॅझेट. तांणी गॅझेट हाडली इन डिसेंबर 2023. म्हणजे लिगली दाखोवपाक की सगळें सारकें आसा कशें. आनी हालींच आमकां कळून आयलें की चिखले कोमुनिदादीन एक अशें फ्रॉड जाल्लें आसा जो पंचायत मिनिस्टर जानेवारी 2021 एक शेअर घेता आनी मागीर ती कोमुनिदादीची मॅनेजमेंट आसा ती कॅप्चर करता, कब्ज्यान हाडटा. आनी मागीर ही इज इंस्ट्रुमेंटल पार्ट ऑफ द कॅबिनेट इन ब्रिंगींग दीस एमेंडमेंट. दो इट कम्स अंडर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, बट ही इज वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स इन दीस. आनी आपणाच्या चल्याकूच एक प्लॉट अलॉट करता 400 स्क्वेअर मिटर्स इन सर्वे नंबर 137/1. लिगली सगळें बरें दिसता कित्याक गॅझेटूय आयला, गॅझेटी प्रमाणे दिवंकूय शकता. बट हो जेन्ना प्लॉट एप्लाय करतना देर इज अ प्रोसिजर, आनी त्या प्रोसिजरा प्रमाणे यू हॅव टू फायल एन एफिडेवीट सेईंग की तुजे कडेन कांयच जमीन ना, घर ना, कांय ना. आनी हांगा एक असो इंडिविज्युअल, ताचें नांव जावन आसा मॅकिन्ली इमॅन्युएल गुदिनो, सन ऑफ मॉविन H. गुदिनो, एज 25 years, बॅचलर बिझनेसमॅन, हो एप्लाय करता. आनी द मॅनेजमेंट कमिटी रोखडोच ताबडतोब ताका प्लॉट अलॉट करता इन नो टायम. आनी अलॉट करपाक मॅनेजमेंट कमिटीन जे आमचे कडेन डॉक्युमेंट आसा एटॉर्नी करता. आनी एटॉर्नी आपणाच्या चल्याकूय प्लॉट अलॉट करता. सो सद्या आमी एटॉर्नीच्या चल्याचेर आमी डिस्कस करना. आमी फॉर द पर्सन हू इज इन पब्लीक डोमेन, हू इज अ मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, ताज्या चल्याक कसो दिलो पळय तो, ताणें
हांगा एफिडेवीट फायल केल्ले आसा वेर ही इज स्वेरींग आपणा कडेन घर ना, प्रॉपर्टी ना, कांय ना म्हूण. नोटरी इज अ ज्युडिशियल बॉडी. सो ऑन ओथ फोटी मारलेल्यो आसा. आनी आमच्या इन्व्हेस्टिगेशन टिमी प्रमाणे मॅकेनली इमॅन्युएल गुदिनो कडेन 3 प्रॉपर्टी आसा. पीटी शीट नंबर 139 सब डिविजन 37 वास्को एरियान 306 स्क्वेअर मिटर आसा. पीटी शीट नंबर 139 चलता नंबर 27 320 स्क्वेअर मिटर आसा. थर्ड प्रॉपर्टी पीटी शीट नंबर 139 चलता नंबर 68 407 स्क्वेअर मिटर आसा. आतां हातून दाखयता की कशें एक फॉल्स एफिडेवीट केल्लें आसा वीच इज अ क्रायम. एक आमकां जी याद येता ती आर्टिकल 156 क्रिमिनल लॉ पळयत जाल्यार वायलेशन ऑफ आर्टिकल 156 हातून सजा आसा. देर इज पनिशमेंट फॉर दॅट. यू आर स्वेरींग अ फॉल्स एफिडेवीट. एंड वेन जेन्ना मिनिस्टर अशें करता जाल्यार इट शोज द इंटेंशन ऑफ द बीजेपी गव्हर्मेंट. कित्याक थोडेच दीस पयले चीफ मिनिस्टर काणकोण शारान गेल्लो आनी थंय सगळे जे कम्युनिदादीचे जे लोक रावतात कम्युनिदाद प्रॉपर्टीन 70-80 वर्सां जालीं 100 वर्सां जालीं ते बाबडे रडटाले आमची घरां रेग्युलरायज कर म्हणून. आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलें आश्वेशन दिलें आमी रेग्युलरायज करता. बरी खबर. ती करच्या सुवातेर असले फ्रॉड करता आनी आपणाच्या चल्याकूच दिता. आनी कितले मिनिस्टर आनी MLA बीजेपीचे इनवॉल्ड आसा हातून असले करपाक. ही आमकां फक्त एक आतां सद्या मेवल्या म्हणजे कम्युनिदादीची जमीन आसा ती हडप करून स्वताक फायदो करपाक आनी जे आमचे स्थानीक गरीब गोंयकार रावता तांचेर खट मारपाची. आनी असले फॉल्स एफिडेवीट आनी गॅझेट नोटिफिकेशन हाडपाचे मॉविन गुदिनांक इज नथींग न्यू. जे पावर स्कॅमान तो इनवॉल्ड आसा. दिस इज द चार्जशीट. हे चार्जशीट आसा इन द पावर स्कॅम इन वीच Mawin Gudino as then power minister gazette, draft gazette which had gone on file in the cabinet after the law department and correction केले आणि आपणाच्या स्वता हातान बरोवन एमेंड केल्ल्यान थंय सापडलेलो तो. तरी सुधरंक ना तो. इट्स अ ह्यूज क्रायम इन वीच इज देर इन पावर स्कॅम. सो ही इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर. येदे व्हडले चार्जशीटान तो इनवॉल्ड आसा. द क्रायम ब्रांच देन हॅड कॉट हिम रेड हँडेड. आनी आतां परते केले. ताजे मदीं कितले केला तें खबर ना. थोडे दीस पयले आमकां आयकूंक आयिल्लें फ्रेंड्स कॉलनी म्हणची कॉलना बोगमाळो कम्युनिदाद थंय लोकांनी बोंगले बांदल्या. स्पॉन्सर करपाक तो डिनाय करपाक जायना. कित्याक इन दॅट फ्रेंड्स कॉलनी ताज्या स्टाफांचे बंगले आसा. खंयचे पयशे आयले ताजो PSO आसा. पर्सनल सेक्युरिटी ऑफिसर हॅज ऑल्सो बिल्ट. OSD आसा. PA आसा. म्हणजे कम्युनिदाद सगळे काबार करपाक फुडें सरल्यात हे. वी हॅव गॉट फूल डॉक्युमेंटरी प्रूफ. आनी वी आर पुटींग अ चार्ज एगेन्स्ट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिदाद नोईंग फुली वेल ताणें कसो टर्न अ ब्लायंड आय टू दीस. आमी तर इन्व्हेस्टिगेट करूंक शकता जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिदाद सावथ गोवानूय करचें आशिल्लें. तातूंत इन्वॉल्वमेंट आसा ऑफ द डिप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत. जेन्ना कंप्लेन केल्ल्या लोकांनी ही रिफ्यूज टू टेक एक्शन. ही हॅज पूट प्रेशर ऑन द पंचायत नॉट टू टेक एक्शन. हाचे फुडें जे आमी सांगलां कशे लोकांक फटयल्ले जे
एमेंडमेंट हाडून रेग्युलरायज करपाचें आशिल्लें तें कशें करूंक ना, कशें लोकांक असो कॅरट दाखोवन फटयल्या, कशें तांकां हुस्क्यान दवरल्या, ताजेर उलोवपाक आय रिक्वेस्ट आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर. आयचो जो मुद्दो आसा, टायम एंड अगेन काँग्रेस पार्टी सेईंग दॅट दीस इज अ टोटल करप्शन सरकार. आणि फाटले कांय दिसां पयलीं आमी दाखोवन दिले की कशा पद्दतीन हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हू इज ऑल्सो होल्डिंग द पंचायत मिनिस्टर चार्ज इज इन्वॉल्वड इन थाउजंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ स्कॅम. आय थिंक दीस क्लासीक एग्जाम्पल इज ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन. आतां गोंय सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वा मेरेन पावपाचें सरकार, आत्मनिर्भर गोंय, प्रत्येक गोंयकाराक आज वयर काडपाचें हें सरकार उलयता. पूण पळोवपाक गेलें जाल्यार ह्या प्रत्येक सादारण गोंयकाराक हें सरकार काबार करपाक उठलां. तें कशें? 2001 जे आर्टिकल 372 एमेंडमेंट कोड ऑफ कोमिनिदादीन तेन्ना एप्लिकेशनां मागली की रेग्युलरायजेशन ऑफ हावजीस इन कोमनिदाद ही तुमी दिवची. लोकां कडल्यान ह्या सरकारान पयशे घेतले. ताज्या उपरांत म्हाका दिसता अजून आमकां RTI डिटेल्स येवना, बट माय इन्फॉर्मेशन सेज दॅट अबाउट 12,000 एप्लिकेशन्स केम. ताज्या उपरांत 3 वर्सां पयलीं 4 वर्सां पयलीं ह्या सरकारान परत आनी एप्लिकेशनां मागयलीं, परत लोकां कडल्यान फीज घेतली फॉर रेग्युलरायजेशन ऑफ हावजीस इन कोमनिदाद लँड अंडर आर्टिकल 372A. आज मेरेन ती घरां एकूय रेग्युलरायज केली ना. जे स्थानीक गोंयकार इतलीं वर्सां थंय घरां बांदून रावल्या तांचे कोणाचेंच तें घर रेग्युलरायज करना. पूण आपल्या मंत्र्यांक कसो फायदो जावप आनी कशें लँड स्कॅम करप, ताका लागून कितें एमेंडमेंट हाडटा आनी हें सरकार तांचेर आसा. नाव ह्या स्पेसिफीक केसीन जर आमी वचत जाल्यार 2022 सप्टेंबरान गॅजेट नोटिफिकेशनाचेर स्पेसिफिकली दीस पर्टिक्युलर लँड 400 स्क्वेअर मिटर्स हाचे गॅजेट नोटिफिकेशन जाता की ओ दीस लँड इज फ्री फॉर अलॉटमेंट. 2021 तो मंत्री ताजो शेअर होल्डर जाता त्या कोमनिदादीचो. 2023 हो मंत्री ह्या सरकारान कॅबिनेटच्या डिसिजनान आसा वेर दे गेट एन अमेंडमेंट टू द कोड. तूं कितें म्हणून की बाबा अमेंडमेंट इज दॅट दे आर द शेअर होल्डर जे आसा तांचे चिल्ड्रन ऑफ द कंपोनंट ऑफ रिस्पेक्टीव कोमनिदाद तांकां तें अलॉट करपाक मेळटा म्हणून एक कायदो हाडटा. नोव्हेंबर 2023 ह्या मंत्र्याचो चलो एप्लिकेशन घालता सेईंग दॅट बाबा आपल्या कडेन घर ना, आपल्या कडेन जागो ना रावपाक, म्हणून आपल्याक तें अलॉट करचें. आनी एफिडेविटान फर्स्ट लायनूच वाचता, आय से दॅट आय एम अ शेअर होल्डर ऑफ कोमनिदाद ऑफ चिकालीम. बेसिकली फादर इज द शेअर होल्डर. I do not own any land of residence of my own. You are swearing in this, saying that आपल्याकडे जागो ना. So under that amendment आपल्याक जागो दिवचो. पूण पळयलें जाल्यार ताजे कडेन 3 ऑलरेडी प्लॉट आहा पयलीं, जे आतां बाब कॅप्टनान दाखयले ताजे कडेन ऑलरेडी ताज्या नांवार 3 प्लॉट आसा. सो दीस इज अ टोटल करप्शन केस. सप्टेंबरान तो एप्लिकेशन घालता आनी डिसेंबर 2023 28 डिसेंबर 2023 टू बी प्रिसायज गॅजेट नोटिफिकेशन येता आनी ताका तो लँड अलॉट जाता अंडर गॅजेट नोटिफिकेशन डेटेड 28 डिसेंबर 2023. दॅट लँड इज अलॉटेड टू मॅकेन्झी इमॅन्युअल गुदिनो. पूण हाचो अर्थ कितें की आज सादारण गोंयकार, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज जो पिडीत आहा, जो एक सादें म्युटेशनाक जर वचत जाल्यार ताका वर्सांची वर्सां फावटी मारपाक लायतात. आनी कसले तूं हावस टॅक्स रिसिप्ट मागपाक वच, कितें रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागपाक वच, जो मेरेन पयशे दिना तो मेरेन तुका आज कांय मेळना. पूण हे मंत्र्यांचे चल्यांक कशे जागे अलॉट करप, कसो कायदो एमेंड करप, हेंच हे सरकार करता.
सो दिस इज आय थिंक अ बीग स्कॅम. अमेंड करप कायदो, मंत्र्यांच्या चल्याक मंत्र्यांच्या फॅमिली मेंबर्सांक अलॉट करप आनी विकप. सो आय थिंक मुख्यमंत्री हातूंत इनवॉल्व आसा, कित्याक मुख्यमंत्र्यानूच हो एमेंडमेंट तेन्ना कॅबिनेटान घातलो. आनी म्हाका दिसता असले मंत्री जे करप्शनान इनवॉल्व आहा, जे आज बारीक सामान्य मनशांक गोंयकाराक पळय आज काबार करपाक उठल्या, म्हाका दिसलें असल्या मंत्र्यांक मुख्यमंत्र्यान पयलीं सॅक करपा जाय. जी चार्जशीट दाखयली ती बीन ओपन एंड शट केस आशिल्ली. मागीर सगळ्यांक खबर आहा की वॉशिंग मशिनान घालतकीच मागीर तें चार्जशीटूय बंद जालें. सो दीस इज अ व्हेरी सिरियस केस ऑफ करप्शन वेर द मिनिस्टर फॉर हिज ओन बेनिफीट हॅज अमेंडेड द लॉ नॉट टू हेल्प द गोवन्स, नॉट टू हेल्प सादारण गोंयकार, पूण टू हेल्प देम सेल्फ टू गेट अलॉट लँड आनी जागे विकप. सो दीस इज अ मोडस ऑफ अप्रेंटी जी चल्ल्या ह्या राज्यान, की प्रत्येक मंत्री आज आपल्या फायद्याक लागून कितें कितें एमेंडमेंटां हाडटा, कोण झोनींग प्लॅन हाडटा, हांगा हो कोमनिदाद एमेंडमेंट हाडटा. हें चल्लां कितें? अरे जे गोंयकार जे आज पिडीत गोंयकार आहा, जे कितलीं वर्सां जालीं तांचे तुमी हावज रेग्युलेशन करना अंडर आर्टिकल 372A, आनी हांगा तुमी एमेंडमेंट हाडटा आनी विदीन 2 मंथ्स तुमी जागो अलॉटूय करता. हें सामान्य गोंयकाराचें कित्याक कामां जायना? सामान्य गोंयकाराक 2 म्हयन्यान म्युटेशन कित्याक मेळना? तुम्ही 2 म्हयन्या भितर ताका फॉल्स एफिडेवीट लायता, ताचे कडेन जागे ना म्हणटा, कायदो हाडटा आनी गॅजेट नोटिफिकेशनाचेरूय ताका जागो अलॉट जाता मरे. सो आय थिंक दिस इज ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन. वी डिमांड दॅट चीफ मिनिस्टर शूड सॅक सच करप्ट मिनिस्टर्स फ्रॉम इन कॅबिनेट. हे ताचे पर्सनल प्रॉपर्टी. आतां एज पर कोमनिदाद कायदो कितें सांगता की कोमनिदाद कायदो हाडलो कित्याक रे? फॉर दॅट कम्युनिटी, लोकांक कोणा मेळ्ळा तांकां दिवपा लागून. हियर यू आर फायलिंग एन एफिडेवीट वीच इज देर ऑन रिकॉर्ड एंड यू आर सेइंग दॅट I do not own any land of residence of my own. So then whose lands are these? ह्यो 3 जे प्लॉट हा पळय कोणाले? So this is open and shut case of corruption. हय, कित्याक ह्या चार्जशिटान पावर स्कॅमान ताणें गॅझेट नोटिफिकेशन येवच्या पयलीं एक ड्राफ्ट गॅझेट फायलीर वेता इन द कॅबिनेट. तातूंत मिस्टेकी काडल्यो बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प 2 कंपनीज एज स्मॉल स्केल. दे वर एक्चुली लार्ज स्केल पावर गजलर कंपनी आशिल्ल्यो. तांकां हांव नेम करिना सद्या. लॉ डिपार्टमेंटान एमेंड केलें ऑन फायल की अशें करूंक जायना, तुज्यान अनड्यू एडवांटेज दिवंक जायना. तें येतकूच ताजे वयर हाणें परतें एमेंड केलें आपणाच्या स्वता हातान आनी रिलीज केलें, फॉर वीच ही वॉज कॉट. आनी कोणें ताचेर केस फायल केल्ली? लेट श्री मनोहर पर्रीकार, आनी ताणेंच ताका भितर घेतलो BJPन. मागीर वॉशिंग मशीन. This whole thing is based on that. As सरकार and the defense team is threatening the witnesses, तुम्ही येनाका कोर्टान आनी कितें करनाका, आनी ते कशें करून डिले करता. This is also open and shut case. So he is a habitual offender. त्या खातीर म्हणटा आमी 100% रिस्पॉन्सिबल. अरे जेन्ना तूं आदलो तागेलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान जेन्ना द हावजान सांगिल्लें आहा मरे. सो असले तुमी करप्ट मिनिस्टराक कशें दवरता कॅबिनेटान? आनी हे लोकांचें कितें बरें करतले करप्ट मिनिस्टर? हे फक्त स्वताची बॉल्सांत भरतले. हे जो पळय कायदो अमेंडमेंट जेन्ना हाडलो तेन्ना ते कॅबिनेटान तांणी घातलें. सो हू इज द हेड? चीफ मिनिस्टर. सो चीफ मिनिस्टराक सांगले शिवाय हें जालें? चीफ मिनिस्टराक 100% खबर आसतलें की मॉविन गुदिनोच्या चल्याक जागो अलॉट करपाक जाय म्हणून अमेंडमेंट हाडला. आय वॉन्ट टू आस्क द चीफ मिनिस्टर की तूं ते कोमनिदाद अंडर आर्टिकल 372A ती एप्लिकेशनां पयलीं जाग्यार घाल मरे. जे गोंयकार पळय इतलीं वर्सां जाणी घरां बांदल्या आनी दे आर आस्किंग फॉर रेग्युलेशन हावजीस, ते तुमी करना. आनी हांगा मंत्र्याच्या चल्याक जाय म्हणून तुमी कायदो हाडटा.
CM has to sack him because he has done. This is a clear case of corruption. We have shown you with proof. Affidavit ताज्या चल्यान लायला नाल्यार सांगचे मरे ताणें हे affidavit चूक म्हणून. These are documents obtained under RTI. If need be, we will follow the legal procedure. 100% जावपाकूच जाय. हय करतले आमी. We are going to file, but our prima facie demand is that such corrupt ministers who are there in his cabinet, जे स्वताच्या फायद्याक लागून पळय अशी फ्रॉड करता तांकां आनी दवरपाचें म्हाका सांग पळय हेंकां सॅक करून उडोवपा जाय इमिजिएटली. ते येतो पळय ती चार्जशीट आहा पळय न्ही ते कदाचित ते वॉशिंग मशिनाक घातले म्हूण ती चार्जशीट बंद जाली आसतली. सो वी वील नॉट कीप दिस इज जस्ट हे तुका डिसेंबर 2023 हे आयला लेटेस्ट. दिस गॅजेट इज ऑफ 28 डिसेंबर 2023. हे डॉक्युमेंट्स आमकां मेळ्ळे काल आमच्या हाती RTI. वी आर नॉट गोइंग टू लीव दीस केस. मिनिस्टराक सॅक करचो म्हणून कितलो टायम दिता सीएम? इमिजिएटली करपाक जाय न्ही रे. दिस इज अ केस वीच वी आर ब्रिंगिंग टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. वी गॉट द डॉक्युमेंट्स येस्टरडे. दिस इज ओपन एंड शट केस. इमिजिएटली उडोवचो ताका. कित्याक ताणें खरें म्हणल्यार असले कितले आनी फ्रॉड केले म्हूण कोणाक खबर. सॅक करून ना जाल्यार कितें करता? We will go to the people's court. Start with this press conference. आम्ही स्टार्ट केले. We have already gone to the people's court. CM तर इनवॉल्व नाशिल्लो जाल्यार ताणें सॅक करपाक जाय. सीएम जर तर हातून इनवॉल्व ना जाल्यार सीएमान इमिजिएटली पयलीं ताजेर एक्शन घेवन दाखोवची मरे आमकां. आनी ताका सॅक करना जाल्यार CM इज इनवॉल्व. आतां आमी ओनरशीप डॉक्युमेंट्स दाखयले न्हू ताका आहा म्हणून प्लॉट्स पयलो तो नको आहलो जाल्यार ताका कळोंक जाय की ओनरशीप आहा म्हणून तेजे कडेन. जर ताणें कितें आहा अशें धरून या आमी की ताणें गुमराह केले ऑफिसरांकूय केले कोमनीदादूकूय केले आनी फेक डॉक्युमेंट्स लायले आनी अलॉट करून घेतलो. नाव वी आर ब्रिंगींग टू द नोटीस ऑफ द कोमनीदाद एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर दॅट दीस इज अ फ्रॉड केस. This is a case of corruption. Now take action. And here, this we have got from Director of Settlements and Land Records. These are not prepared by Goa Pradesh Congress Committee. These are government records. You can go online and access this. कोर्टान कितल्या दिसांनी घालतले? So we have to follow first the procedure, filing the case. See, कितें आहा सरकार म्हणटा तें कोणा लागून आसता? लोकांक लागून आसता. प्रत्येक गोष्टीक जर आज आमकां कोर्टान वचचें पडलें जाल्यार मागीर सरकार आनी कित्याक जाय रे. आज सामान्य मनशाक तूं म्हाका सांग आज तूं म्युटेशनाक घाल आनी तुका कितलीं वर्सां लागता हाजेर तूं विचार कर. तो नोव्हेंबरान एप्लिकेशन करता सप्टेंबरान एप्लिकेशन करता आनी डिसेंबरान गॅजेटान येता अलॉटमेंट 2 म्हयन्या भितर. हां 2 म्हयन्यान हांव सरकाराक आज चॅलेंज करता की 2 म्हयन्यान सगळ्या गोंयकारांची म्युटेशनां करून दी पार्टिशनां आदी करून दी 2 म्हयन्या भितर. वाय स्पेशल ट्रिटमेंट फॉर मिनिस्टर्स करप्ट मिनिस्टर्स 400 स्क्वेअर मीटर आनी सामान्य गोंयकारांक तुमी वर्साचे वर्सां तुमी त्रास करता मरे. करना म्हाका सांग पळया. आज गोंयकारांक विचारपाक सोदता हांव तुमचें म्युटेशन आनी तुमचे पार्टिशनाक कितलीं वर्सां जालीं तुमी फावट्यो मारतात डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान मामलेदारा मरे. हां आनी हांगा हे मंत्री पळय मरे 2 म्हयन्या भितर फ्रॉड करून एफिडेवीट करून एप्लिकेशन करून जागो अलॉट गॅजेट नोटिफिकेशनाचेर. सो वाय दी स्पेशल ट्रिटमेंट टू मिनिस्टर्स? बरयतले आमी. बिकॉज इफ एडमिनिस्ट्रेटर सेज की बाबा आपल्याक खबर नाशिल्लें आय हॅव गॉन प्युअरली ऑन द डॉक्युमेंट्स नाव टेक दीस डॉक्युमेंट्स अँड कॅन्सल इट. आणि गोल्ड स्मगलिंग केस तुम्ही तेजेर कितें हे तुमी चीफ मिनिस्टराक विचारपाक जाय. बिकॉज ऑल द डॉक्युमेंट्स हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी एक्सपोज केल्ले. वॉट एक्शन चीफ मिनिस्टर हॅज टेक जे आतां अध्यक्षान सांगलां की चीफ मिनिस्टर जेन्ना एक्शन घेना दॅट मिन्स ही इज इनवॉल्ड इन इट. आनी हू वॉज देर इनवॉल्ड? कोणाच्या ऑफिसांसान गोल्ड स्मगलिंग जाताले? कोण GST मिनिस्टर? जेन्ना कझिनोचे GST लेस करपाक केली 8 MLA धांवले. सी
तुवें आतां मुद्दो काडलो. ओके, जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ऑन गोल्ड स्मगलिंग, बिफोर दॅट वी हॅड गॉन टू DRI. वी गेव सर्टन इनपुट्स टू DRI. DRI कडेन आमच्या पेक्षा चड इनपूट आहा ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मिनिस्टर एंड दॅट एंटायर दॅट गँग. आज हांव तुवें प्रश्न काडला म्हूण तुज्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्र्याक आज सांगपाक सोदतां की हाजेर एक्शन घे. बिकॉज वी हॅव नॉट केप्ट क्वायट. We have gone to other state also. We have met the DG also. We have filed a complaint in other state to the Director General of Police. For your kind information, I am telling you today. The matter is being investigated in other state because the gold जे गोंयान येता ते दुसऱ्या राज्यान वता. आनी ताणें सांगलें तशें जो मंत्री आज GST कावन्सिलान आसा, आज हांगा प्रधानमंत्री उलयता की आमी काला धन परत हाडटले. अरे हांगा तुमी पॅरलल इकॉनॉमी चलयता मरे काला धनाची. सो मुख्यमंत्री कित्याक ओगी आज मुख्यमंत्र्या कडेन होम डिपार्टमेंट आहा. वाय चीफ मिनिस्टर इज क्वायट वेन हीज ओन डिपार्टमेंट सम पुलीस ऑफिसर नो अबाउट दीस केस. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हाजेर ह्या गोल्ड स्मगलिंगाचेर इमिजिएटली आपले जे पळय DG बिजी आहा तांकां एक्टिवेट कर. ना जाल्यार वी वील हॅव टू एक्सपोज मुख्यमंत्री ऑल्सो, ऑर प्रॉब्ली मुख्यमंत्री इज प्रोटेक्टिंग हिज मिनिस्टर. 8 दीस पयलीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीन ट्वीट केलो दॅट केरळाचो चीफ मिनिस्टर इज इनवॉल्ड इन 100 crore गोल्ड स्मगलिंग केस. अरे तुजो ओन सरकाराचो BJPचो कॅबिनेट मिनिस्टर इज इनवॉल्ड इन गोवा. प्रधानमंत्री ताजेर कित्याक उलयना? ऑल दीस डॉक्युमेंट्स जे आमच्या अध्यक्षान सांगला आर देर विथ प्रधानमंत्री. वी हॅव एन्श्युअर्ड इट हॅज रिच्ड हिज office through the legal channels, not bhai banti se, legal channels. Through DRI sources it has reached the chief prime minister's office and home minister's office. And pradhan mantrin tweet kela regarding chief minister of Kerala. Ar tuja own cabinet minister karta hanga, what action you have taken? But why the comments are silent? Why they are not disclosing the minister from सांगल्यावर तुका आता we have told you who is involved in this. Where hajar action? पयलीं हांगा पयलीं पळय ही जी करप्शनाची केस आहा ओपन एंड शट ताजेर एक्शन घेवची मुख्यमंत्र्यान. आनी मुख्यमंत्र्याक खबर ना कोण मंत्री तो इनवॉल्व आहा तो. मागीर कसलें इंटेलिजन्स तर मुख्यमंत्र्याचें? दॅट मिन्स दीस इज अ फेलियर ऑन द इंटेलिजन्स पार्ट ऑफ पुलीस डिपार्टमेंट. जर आज मुख्यमंत्र्याक खबर ना वेन वी ब्रॉट इट टू द लायट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा and the chief minister and all the people of Goa, including DRI, and if chief minister doesn't know who is the minister, it is a failure on his intelligence. Resign जावचे ताणें जायना जाल्यार. 2 केसी दिल्यो आतां, एक ताच्या भुरग्याची आनी दुसरी आमी दिली ती गोल्ड. दोनी हाजेर घेवची कारवाई आनी सस्पेंड करून उडोवचो.